मडगाव स्टेशन रोडावयल्या अतिक्रमणांचो सर्वे करून ती काडपाचो आदेश मडगावचे आमदार दिगंबर कामतीन अतिरिक्त जिल्हो अधिकाऱ्याक दिल्यात। खारेबंद ते स्टेशन रोड आणि पॉवर हाऊस ते अपोलो हॉस्पिटला मेरेन रस्त्याचे सोबितीकरणाचे टेंडर पास जाल्ल्यान कामतीन ही पळोवणी केल्या। या वेळार अतिरिक्त जिल्हो अधिकारी श्रीनेत कोठावळे, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, उपअधीक्षक संतोष देसाई आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। आज एक टेंडर जाला ब्युटिफिकेशन ऑफ केपेम रोड फ्रॉम खारेबांद ब्रिज टू सावंतवाडी ब्रिज आणि थंयच्यान अप टू विक्टर अपोलो हॉस्पिटल एक टेंडर जाल्लें। ते टेंडर काम कोणाक करच्या पयलीं आतां सगळ्या ग्राउंड मारला हांगा जे आसा ते सगळे साफ करपाक इल्लीगल कितें आसा ते सगळे व्हेरीफाय करपाक, त्या शिवाय ते काम अर्देकुटे करून फायदो ना। म्हणून एडिशनल कलेक्टर DYSP सगळ्यांक घेवन म्युनिसिपालिटीचे सगळ्यांक घेवन आमी पासय मारले, तांकां सांगलां आनी सर्वे करपा लायलो। हो रोड आमी एक्वायर केल्लो त्या वेळार सर्वदान 15 मीटर ते 18 मीटर जावपा आशिल्लो, ते सगळे सर्वे केल्यार डिमार्केट करून घेतलें जाल्यार कोण भितर आयल्या कोण कितें आयल्या तें कळटा। दुसरें गाड्या रिहॅबिलिटेशन करपाचें काम चालू जालां। 12 जाल्या, 12 गाड्या ऑलरेडी कंप्लीट जाल्या। 12 टेंडर जाला आनी फुडल्या विकाक स्टार्ट जातलें, तो येईल 2 तासां